तालुक्यांनी आमचे कमिटी आसतले आनी ताका लागून आमी नॉर्थ गोवा असायन केल्यात स्वप्नेश शेर्लेकर, फ्रांसीस कुयेलो, गोविंद शिरोडकर आनी देवीदास आमोणकर हे 4 मनीस नॉर्था तालुका जे आहात न्ही ते ऑर्गनायज करतले. सावथाचे ॲडवोकेट क्लिओफस आल्मेडा कुतिनो, एल्विस गोम्स, सेराफिनो कॉस्टा अँड संदेश प्रभुदेसाय. तशेंच काणकोणा ऑलरेडी तालुक्याची कमिटी फॉर्म जाल्या कित्याक आमची 15 तारखेर मिटींग आसतली. सो कमिटी फॉर्म जाल्या. हांव फाल्यां सकाळीं मार्मोगांव वयतलो. थिंगा आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले कित्याक सादारण 50 एक्टिविस्ट एकठांय आसतले फाल्यां सकाळीं. सो बेसिकली हे आमचें ऑर्गनायजेशन आनी हे ऑर्गनायजेशन आमचे तालुकाचे हेड आसात न्ही ते आमी एकल्याक 12 तालुक्यांतल्यान आमचे कोर कमिटी काडटले. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दी ऑर्गनायजेशन. दुसरें म्हणजे आतां आमी आज सरकारान आमचे वाचले ते प्रमाणे इन द बजेट रिलीज आमची एक मांग आसलो की रिलीज फंड्स फॉर कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडीज. हो म्हत्वाचो इशू कारण आमच्या गांवांनी स्पेशली हेड गांवांनी आनी हांव ते उतर डेव्हलपमेंट म्हणटा ते हांव उजार करना कित्याक दिस मिसनॉमर. ही फक्त बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन हे आमचे भुरग्यांक जॉब दिवपाक दॅट इज नॉट दॅट डेव्हलपमेंट. हे फक्त कोण येतात बांदतात पयशे घेतात आनी धांवतात. सो कॅरिंग कॅपॅसिटी बद्दल म्हाका दिसता तेमी हे बजेटान कितें फायनान्शियल अलोकेशन केलें म्हणून. सो अशें दिसता की सरकाराक इच्छा ना कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करपाक. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी तरी स्टडी केलें जाल्यार हे सगळे जे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात न्ही दे वील कोलॅप्स. कारण एक कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें आसता एक दी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो एक्झिस्टन्स आसा हे गांवांनी आनी कॅन इट अब्जॉर्ब मोर पीपल आनी घरां. सद्याक आमच्या गांवांनी इलेक्ट्रिसिटी ना. आमची हिंगा ना फक्त तेम सोड आमकां मेळना हिंगा. उदक ना, रस्ते सारके ना, ग्रावंड वॉटर डिप्लेशन चालू आसा. सो हो म्हत्वाचो आसलो. बट दिसता की ते तयार नात करपाक बिकॉज दे वील बी एक्सपोज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट की एक गांवांनी कॅरिंग कॅपॅसिटी फक्त 100 घरां आसपाक जाय. सो मोर दॅन 100 हावजीस कॅनॉट कम. सो हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात न्ही ते हेजेरूच बंद वील स्टॉप. सो वी डू नॉट नो बट देन आमी तयार आहात. आमी सांगले न्ही दीस इज नॉट अ T20. दीस इज अ लॉंग इनिंग्स अँड वी आर रेडी टू फायट. आनी आमी वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर. नाव सेकंड इशू म्हणजे 12 तारखेर टेंटेटिवली फोंडे मिटींग जातली. आमची ग्रुपान तयार केली थिंगा आनी आमी फक्त मात हेजिटन्सी आसा एक लागून वी डू नॉट नो इफ दी इलेक्शन कमिशन वील नोटिफाय बाय इलेक्शन टू पोंडा. जर तर 12 तारखेर फोंड्या बाय इलेक्शन नोटिफाय केलें देन इट विल बी हेल्ड इन सम अदर प्लेस. बट 12 तारखेर मिटींग जातली. 15 तारखेर काणकोणा सर्टन आनी तेज फाटल्यान बिटवीन 6th and 13th of April आमी पेडणे, सांगे आनी दुसऱ्या गांवांनी बार्देस आमची ते लोक तयार आसले मिटींग करपाक. आमी पयलीं सद्याक आमी फोंड्यान ते जाग्यार करतात. सो दॅट वील बी कवर्ड. आयडिया कितें की लोकांक अवेरनेस दिवपाक टू मेक लोक आतां जागृत जाल्यात पण थोडे मुद्दे लोकांक अजून म्हाका दिसता स्टील नॉट व्हेरी क्लियर. आनी पॉयंट क्लियर इनफ इज इनफाचो हे मुवमेंटाचो हो खंय वता तो
Do they have a completion date after थोडे एक हेज मुखार खंय वाचलो सो दॅट वी वॉन्ट टू क्लियर अप विथ द पीपल हो एक हें आसलो मागीर आमची वेबसायट आमी विदीन नेक्स्ट 5-7 days आमची वेबसायट तयार जातली सोशल मिडिया हँडल्स आमी तयार केला दे विल बी ऑल्सो इन ऑपरेशन विथ द नेक्स्ट 10 दिसां भितर सो इफेक्टिवली वी वील बी इन द पोजिशन टू कॉन्टॅक्ट विथ आमगे हे आहात न्ही जे लोक पणजेचे म्हापशेंचे मडगांवचे चांदोरचे मिटींग येयले न्ही ते आमचे वी हॅव प्रिपेर्ड अ ग्रूप हे तेमचें नांव आनी सो वील बी एबल टू कम्युनिकेट विथ देम आनी तशेंच आमी दुसरे जे लोक आमचे कडेन येवंक सोदतात वील बी एबल टू कॉन्टॅक्ट विथ देम दॅट इज द आयडिया ऑफ द वेबसायट आनी दुसरें म्हणजे आमी आमचे ऑफिस हे सोमना आमी आमचे ऑफिस कमेज करतले म्हजें ऑफिस आसलें वेल्लो बिल्डिंगा 4th फ्लोरार पोन्ने ऑफिस आसलें तें आतां आमी रेनोवेट केलां आनी बाय वेनसडे थर्सडे तें ऑफिस वी आर ओपनिंग द ऑफिस सो दॅट आमचे लोक जे येतात दे कॅन कम्युनिकेट ऑन दे नॉट फॉर प्रेस कॉन्फरन्स बट टू हॅव एक परमनंट एम्प्लॉय आसतलो टू सो दॅट कोणी येयल्यार कॉन्टेक्ट करपाक रिप्लाय करपाक सो दॅट ऑफिस वील स्टार्ट आनी बेसिकली हे आमचे थोडे आज मुद्दे आमी डिस्कस केले आनी तातूंत दुसरें म्हणजे आमी सांगलां आतां की काजिनो बद्दल पेटिशन ड्राफ्ट जाल तयार थोडे सम इश्यूज आमी लुक इन टू एंड पेटिशन आमी येते सोमनाक आमी वील फायल इट आतां हांव पेटिशना बद्दल उलयना कित्याक I don't want the court to feel that we are prejudging and the court pressurizing the court. So, casino बद्दल ते जो petition आसनी ते बद्दल आमी उलयना बट लार्जर आनी एक इशू हे जो एज आमी ती नोटिफिकेशन चेक केली एस करून येता बिटवीन 1st April 23 and 11th January 25, there was no notification allowing gaming on the casino boards. Section 13A requires government to notify the area where gaming can go on. So the last notification was up to 23. 23 faster up to 25, there was no notification. 25 11th January पहिल पाडी त्यांनी गॅजेट केला नोटिफिकेशन ऑफ 10th January विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पण क्रिमिनल कायदे तुम्ही जाणात इफ एन ऑफेन्स इज कमिटेड बाय दिस काइंड ऑफ notification what an offense is not over so आम्ही आज somebody is going to file a case to prosecute all the directors of these companies who were carrying on gaming without notification. So these are some things that we have discussed. And 17A बद्दल also week after that आमचे ते petition file करते. So दोन petition file करते. One is on casinos in the Mandovi and this was 17A strike. 39A court on petition asa. With an interim order, but don't repeal in the house, and second, court strike down. Court strike down when the petition comes up. That may take some time. 17A petition on the same day Monday will file. 17A petition will be filed next week, because I was considering on the casino petition, so my draft deal was given, but I could not vet it, go through it. Brother, you have mentioned about core committee. Core committee, what exactly? Core committee मध्ये पहिले जे आमचे आहेत हे लोक जे आहेत नी Under which banner? Enough is enough. enough is enough. Enough is enough. At the end of the day, whatever you all are coming out is Another letter.
we will have to have some new government who's willing to do it. And the opposition parties who have supported the call, if they reiterate the support for this, naturally the people will have to decide. कि some other government may come and accept this bill. What is your say about the Mirabad protest? Even आजही MLA विजय सदस्यांनी फक्त कॉल मारला असा की we asked justice for the Mirabad. ना विजय म्हाका काम मेळपा येयल्लो आनी आज म्हाका त्याने फोन केला की हें सांग म्हणून मिराबाग इश्यू डज फॉल इन द चार्टर कित्याक लागून प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट इकॉलॉजी ऑफ गोवा इज पार्ट ऑफ इज द चार्टर बट हे इश्यू बद्दल आय हॅव बीन हेज पयलीं हांवें म्हजो लक्ष दवरना दोन गोश्टी आहात न्ही वन इज पिपल्स प्रोटेस्ट and second is the legal aspect. Now legal aspect आम्ही आज हांवें प्रभू देसाय तेचे कडेन विचारलें स्वप्नीचे कडेन विचारलें आनी एक ऑर्गनायजेशन आसा बॉम्बे स्टॅबिन म्हणून तो ही फायल्स पेटिशन्स ऑल ओवर इंडिया रिगार्डिंग एनवायरमेंट सो आय स्पोकन टू हिम ऑल्सो and we are gathering material. See, normally कितें आहा when such a project is done, ecological impact म्हणून check करतात. Now this project may not fall in that under the Environment Act but there are other issues. For example, saline water is moving up to Savade and Sange. Now them study केला with the effect. So these are issues which will have to be studied. I will apply my mind and we'll take a call on. But since the part of the movement is protecting ecology and environment, naturally they have called upon us. We'll see what we can do. Yeah, thank you.